सो फ्रेंड्स हांव न्हू म्हजो ब्लॉग आयज इवनिंग स्टार्ट करता. ओके, इवनिंग म्हळ्यार आतां जाली 3:30 आनी हांवें म्हटलें आयजचो म्हजो ब्लॉग हांव स्टार्ट करतलें म्हणून. सो एक्चुली हांवें मॉर्निंग स्टार्ट केल्लो ब्लॉगाचो. लायक आमगेर आयज वॉटर हायसिंथ जाल्या 2 जाल्या आयज. ओके, फ्लावर्स ती. ओके, सो हांवें म्हटलें की हांव ब्लॉग स्टार्ट करतलें बट ब्लॉगाक स्टार्टूच घेवंक ना. सो जस्ट फुलांचो क्लीप घेयल्लो हांवें. ओके, तो मागीर हिंगासर मी एंडिंगाक हांव मोदें खंयसर घालता. ओके, क्लीप घेयला पळय तो. ओके, सो आयज ब्लॉग हो करूंकूय ना हांवें कित्याक एक्चुली म्हाका आयज ब्लॉग करूंक जाल्लो. करूं ना कित्याक तुमकां खबर आसतली जायते दिसां येसली पावस कंटिन्युअसली पडत आनी आयज भरपूर पावस पडला सारको नॉन स्टॉप फ्रॉम मॉर्निंग. ओके, सो हांवें म्हटलें हांव कितें तुमकां दाखयतलें. लायक मी वयतलें जाल्यार एक्चुली म्हाका मार्केटांनी वचोंक जाल्लें आयज बट वचोंक मेळोंक ना कित्याक पावस पडटा खूब भरपूर सामको वचोंकूच मेळना भायर. सो ताका भायरूच सरोंक मेळना पळय तो पावस पडटा. सो हांवें म्हटलें ब्लॉग आनी कहो कितें कांय करूंक मेळचो ना. ओके, सो ताका लागून हांवें मागीर आनी ब्लॉग करूंक ना. हांवें म्हटलें चलो मागीर पळयतलें कितें शॅर करपाक जाय आसलें म्हाका तुमचेशी पळय हांव मागीर बसून बरें उलयतलें तुमचेशी म्हटलें. आनी आनीक एक म्हाका ब्लॉग करपाक जाय आसलो. ओके, रिगार्डींग कितें बीन पळय तें तुमकां म्हज्या अपकमींग ब्लॉग्सांनी कळटलें. ओके, सो हांव त्या हिंगासर सांगिना. ओके, सो तो हांवें एक ब्लॉग आतां शूट केला जस्ट आतां. सो ताजे प्रमाणे हांवें म्हटलें की हांव आयच्या दिसाचो ब्लॉग स्टार्ट करतलें म्हणून. ओके, सो म्हाका न्हू फ्रेंड्स तुमची कितें शॅर करपाक जाय. जायते जाणांक खबर आसतली ती, इट इज नथींग न्यू बट म्हाका न्हू एक मेमरी कशी म्हाका म्हज्या ब्लॉग्सांनी दवरपाक जाय आसली. सो ताका लागून हांव ते स्पेशल जेन्ना हांव भोंवपाक गेल्लें दॅट इज टुराक गेल्लीं आमी तेन्ना स्पेशल पयशे मोडून एक्स्ट्रा पयशे पे करून हांव ती वस्त घेवन येयला. एक्चुली ती गोंयांनी मेळता म्हाका दिसता पेंजीम सायड खंय तरी. ओके, बट म्हाका खबर नासली पयलीं मागीर म्हाका कळ्ळें बट एनीवेज इट्स ओके. सो हांवें ती हाडलेली कित्याक ती आतां तितली फॅशनान ना कही म्हणपाची. आदी ती फेमस सामक्यो म्हणजे हांव जावचे पयलीं बीन. ओके, सो येस तुमी म्हणटा तें आनी कितें काय म्हण न्हू लायक हांव सांगता पळय तें. सो ती न्हू फ्रेंड्स जावन आहा गोली सोडा. ओके, तुमी खूब जाणांनी पयली आसतली पळय. ओके, सो म्हाका न्हू फ्रेंड्स ही खूब लायक सोडा एक्चुली. जेन्ना न्हू फ्रेंड्स आमी काजीजान 2022 माड्रास गेल्ली न्हू तेन्ना आंतोनियून म्हाका ती एक दीस म्हणजे माड्रास गेली पळय तेन्ना आंतोनियून म्हाका ती पियोवपाक दिली आनी तेन्ना हांव ती फर्स्ट टायम पियेल्ली. आनी तेजे म्हणजे हे सोडा बद्दल म्हाका कांय पयलीं खबर नासली. आयकलेलें बट केन्ना हें पियोंक बी नासलें हांव. ओके, सो ते जेन्ना माड्रास गेलें तेन्ना फर्स्ट टायम पियेलें म्हाका इतली बरी लागली ती. लायक ते ह्या फ्लेवर्स आसता तितून. ओके, सो म्हाका ती लायक जाली. आनी आतां आमी होनावर गेल्लीं फाटीं पळय भोंवपाक टुराक पळय तेन्ना एका शॉपाचेर जेन्ना आमी गेल्लीं पळय तेन्ना थिंगासर ती म्हाका दिसली. म्हाका म्हळ्यार आंतोनियोक एक्चुली ती दिसली आनी तो म्हाका येयलो आनी म्हणपाक लागलो थिंगा गोली सोडा आहा तुका जाय फ्लेवर्ड वन्स. हांवें म्हटलें की सो हांवें म्हटलें 4 घे ताका सोमत्यो. ओके, म्हाका खबर ना एक्चुली ती 60 रुपीज समथींग ईच. म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट रेट म्हाका खबर ना 60 काय 30 रुपीज म्हाका दिसता 30 रुपीज कितें तरी एक ती बॉटल. ओके, सो म्हाका दिसलें कितें लायक फूल बॉटल. ओके, 30 रुपीज घरा व्हरपाक मेळटा पळय थंय. सायज 4 घे म्हटलें. मागीर ती म्हणपाक लागली शॉपवाली ना आमी ती तशी व्हरपाक दिना म्हणपाक लागली. रियूज करपाक वय बॉटली धाडटा दिसता ती. सो ती म्हणपाक लागली कितें तुका बॉटल मेळची ना तुवें हिंगासरूच पिवन बॉटल दिवची पडटली. म्हाका बॉटल जाय आसली कित्याक म्हाका तुमचेशी शॅर करपाक जाय न्हू. लायक म्हाका बरे भाशेन बसोन ब्लॉग करून हें म्हाका म्हज्या ब्लॉगान दाखोवंक जाय आसलें तुमकां. सो मागीर हांवें कितें केलें थिंगासर तिका सांगलें म्हाका बॉटल सो तुका पे करता म्हाका सांग. मागीर समथींग 120 काय 150 ईच तिणी बॉटल म्हाका दिली. बट म्हाका जाय आसली बॉटल आनी हांव ही बॉटल दवरतलें. ओके, आनी हांव आजून पियोंक ना पडूंकूच ना. सो हांवें 2 फ्लेवर हाडलेले. ओके, फ्रेशको हे पळय हांवें 2 फ्लेवर हाडलेले. ओके, ग्रीन आनी ब्लू आनी म्हाका फ्लेवर कहले ते. ओके, सो हे 2 सोडा हाडलेले हांवें. ओके, आनी हांव आजून त्यो पियोंक ना तश्योच आसल्यो फ्रिजीन कित्याक हांवें ब्लॉगांनी तुमकां दाखोवंक नासल्यो त्यो कित्याक दाखोवंकूच पावोंकूच ना ब्लॉग करपाक. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक जाल्लें थोंड. सो फ्रिजीन आहल्यो ती सो थोंड आहल्यो त्यो सो पियोंक मेळोंक ना आमकां. सो पळोवया आतां केन्ना पियोंक मेळटा कित्याक म्हजें आजून थोंडूय रिकवर जावंक ना. ओके, सो ताका लागून हांव पियोंक ना. फ्रिजीन आसले ते पळोवया आतां केन्ना ह्या दिसांनी. ह्या दिसांनी पावसूय बी बरोच पडटा
भायल्यान ओके. सो म्हाका न्हू फ्रेंड्स ह्यो तुमच्याशी शेअर करपाक जाय आसलें. ओके, म्हाका कमेंट करून सांगा लायक तुमी कितलीं जाणां ही सोडा पियेल्या आनी टेस्ट बी केला पळय तो. ओके, आनी न्हू फ्रेंड्स म्हाका तुमकां हेंय सांगपाक जाय दॅट इज फाटीं हांवें ब्लॉग घायला पळय जातलो आतां हे दिसांनी लास्ट वीक केन्ना तरी की हांव बांगड्याची सुंगटांची आनी किंगफीश दॅट इज विसवणाची मोल करता म्हणून आनी पारा. सो येस हांव करता ती होममेड. ती कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका म्हजे इन्स्टाचेर नाजाल्यार नंबर दिला पळय तेचेर तुमी म्हाका मेसेज करूं येता ओ कॉन्टेक्ट कॉल बी कितेंय करूं येता. ओके, आनी दुसरें म्हणल्यार फ्रेंड्स म्हाका एक सांगपाक जाय जेन्युइन पिपलूच करात. म्हणजे तुमकां जायच जाल्यार तुमी करा. कित्याक जाणां बेश्टे थोडीं जाणां कितें करता बेश्टी इचारतात मेसेज घालता तो फोन करता इचारतात आनी मागीर ऑर्डर करिनात. सो तेका लागून ओके, इफ तुमकां सिरियसली खोऱ्यांनीच बाय करपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका मेसेज करूं येता ओ कॉल करूं येता. ओके, सो येस पळयता भायलो वेदर तुमकां दाखयता. पावस पडटा पळय तो बरोच सामको. ओके, काय तरी ते आमगेर वॉटर हायसिंग जाल्या 2 फुडले हिंगा एक बरी दिसता पळोवपाक फ्रेश फ्रेश. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स आतां इवनिंग जाल्या 7:15. ओके, आनी एक्चुली आयज आमकां आहली सायबीण वचपाक जाय आसलें. म्हाका सायबीण हिंगासर आमच्या काजनागेर तेगे सायबीण चलता वाड्यार. सो हांव वचोन पावंक ना जाल्यार सायबीण जाय म्हटल्यार 4 घरां पडटलें म्हण. ओके, कित्याक येसन आतां आमगेरूच सायबीण आहा न्हू. सो चिंतलेलें वयतलें सायबिणीक म्हणून बाबाक घेवन. बट भायल्यान पडटा बरोच पावस. नाका तुमकां दिसता जाल्यार भरपूर पडटा पावस. आयज जाल्यार पावस थांबोकूच ना. एटलिस्ट काल तरी पावस थांबलोलो बट आयज कंटिन्यूस पडत आहा. आनी आमी रेडी जाले वचपाक सायबिणीक. बाबाकूय रेडी केला, हांवूय रेडी जाल्लें वयतलें म्हूण. बट पावस थांबपाचें नांवूच घेयना. सो पळयता मातसो वगत रावता. 7 o'clock सायबीण आहली. सो ती पावसा लागून मातशी लेट गेल्ली हाडपाक. ओके, सो ही आतां जस्ट ती घेवन येयल्या सायबीण. ओके, सो हांव मातसो वगत रावता पावस थांबसर. मातसो लेस जायसर रावता. ओके, फाटल्यान पडटा पावस भरपूर. ओके, सो मातसो रावता पावस थांबोंक. मागीर मातसो लेस जाल्या उपरांत मागीर हांव बाबाक घेवन वयता. कित्याक न्हू आमकां हिंगासर मातशें फुडल्यान आमच्या घरा फुडल्यान मातशें रोडाचो प्रॉब्लम आहा मातसो. म्हणजे आमकां हिंगासर रोड ना. मातशें ते टायल्स घालतात न्हू ते रेड कलर कशे ते टायल्स कशे आसतात पळय तेचे शिमिटीचे ते भाशेन आमकां हिंगासर. सो आमकां डांबराचो रोड बी ना. ओके, सो ते पावसान कितें जाता स्लिपरी जाता. सो तेका लागून म्हाका भिरांत दिसता बाबाक घेवन वचपाक जेन्ना पावस बी पडटा पळय तेन्ना. कित्याक स्लीप बी जायत म्हण. स्लीप बी जावन पडलो बी जाल्यार. सो तेका लागून ओके तोय पडलो आनी कोण धरून आहा पळय तोय मनीस पडलो न्हू तेका घेवन. सो तेका लागून सो तेका भिरांत दिसता म्हाका. सो रावता मातसो पावस थांबसर आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी वयतात. ओके, पूण म्हाका दिसना पावस थांबतलो म्हणून. पळोवया कशें कितें सिट्युएशन जाता तें. ओके, आय होप पावस थांबोंक जालो गे. ते पेंजीम सायडीन ती बरोच पडटा पळय तुमकां दिसतलो ही सायडीन फाटल्यान खूब पडटा. कोण म्हणटा की येल्लो अलर्ट दिला म्हणून. खबर ना. एनीवेज सो पळयता सायबिणीक वयता आनी येता. ओके, आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा सायबिणीक सांगता.